न्हय येरादारी खात्यान कामगारांच्यो चडश्यो मागण्यो मान्य केल्यात। फाटल्या 17 म्हयन्यांसान दिवंक नाशिल्लो ओव्हरटायम दिवंक खातें तयार जालां। खातें आनी कामगारांची सोमाराक कामगार आयुक्ता कडेन बसका जाली तेन्ना दोगांय मदीं कबलात जाली। कामगारांक पिड्टाले तांचो ओव्हरटायम मेळनाशिल्लो म्हूण आयटकान कागाळ केल्ली। मागण्यो तडीक लागिल्ल्यान कामगारांनी 2 जुलयचो संप फाटीं घेतला। काल जेन्ना मिटींग जाली लेबर कमिशनरा कडेन तेन्ना कॉन्क्रीट अग्रीमेंट जालो ह्या सगळ्या मागण्यांचेर आनी रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटान क्लियरली बरोवन दिला की जो 17 म्हयन्याचो पेंडींग ओव्हरटायम वेजीस आसा तो बेगींतल्या बेगीन क्लियर जातलो आनी केन्ना केन्ना क्लियर जातलो ते एग्रीमेंटान डेट्स घातिल्ल्यो आसा। मोस्ट ऑफ द डिमांड्स हॅव बीन रिजॉल्वड एंड द प्रपोज स्ट्रायक टू बी हेल्ड ऑन 2 जुलय हॅज बीन डिफर्ड। एका म्हयन्याचो पगार आनी ग्रेड पेची थकबाकी दिवंक नाशिल्ल्यान मुरगांव पालिकेच्या कामगारांनी मुखेल अधिकाऱ्याक मंगळारा घेराव घालो। 2006 वर्सा सावन ग्रेड पेची थकबाकी पालिका ह्या कामगारांक दिवपाची आसा। सध्या निधी ना अशें म्हणून मुखेल अधिकाऱ्यान कामगारां कडेन आनीक वेग मागलो। 2006 सावन ग्रेड पेची थकबाकी उरल्या, तातूंत एका म्हयन्याचो पगार दिवंक नाशिल्ल्यान मुरगांव पालिकेचे कामगार तिडकले। कामगारांनी मुखेल अधिकाऱ्याक घेराव घालो। डेली वेजीस लेबर आसा तांकां 2-2 म्हयने पेमेंट आसा, पण तांकां जे पयशे मेळोंक जाय ह्या लेबरांक ते मेळना। पण हांगा भितुले स्टाफ आसा ते आपले रोखडे पेमेंट घेवन मोकळे जाता। हांवें आतां सीओक सांगलां की हे लोक जर काम बंद करीत अख्खी वास्को कुसतली आनी हांगा जर म्हयनोभर बंद उरले कांय जावपाचें ना म्हणून जाता इतले बेगीन तेंचे पेमेंट दिवपाचें काम कर सांगलां। एकूच म्हयन्याचो लेट जालो पगार, 1 म्हयन्याचो पगार दिवना त्या भायर एरियस कितें मेळ्ळा? एरियस भरपूर आहात ग्रेड पे 2006 आसून ती एरियस ग्रेड पे दिवना सर आमकां। आतां कितें तुका सांगला आतां सीओ मेळ्ळें थोडे दीस राव नेवो येला, थोडे दीस राव 2 दीस पयला म्हणून मुखेल अधिकाऱ्यान निधी ना म्हूण सांगून कामगारांक परत धाडले। आता सध्या आमचे कडेन फंड नासल्या कारणान तांकां मातसो था धर म्हणून सांगला। तेंचे इश्यूज कितें आहा ते जाग्यार घालपाक थोडो मातसो टायम लागतलो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। फिफा वर्ल्ड कपाच्यो प्री क्वार्टर फायनलिस्ट सोमारा रातीं जर्मनी आनी फ्रांस जिखले। क्वार्टर फायनलींत आतां दोगूय एकामेका आड येतले। फ्रांसान नायजेरियाक निमणे 10 मिनटांत 2-0 मारले। जर्मनीन अल्जेरियाक 2-1 मारले। तिनूय गोल एक्स्ट्रा टायमात जाल्यात। जर्मनीन 2-0 लीड घेतल्या उपरांत अल्जेरियान 1 मारून फरक देंवयलो, मात अल्जेरियान जर्मनीक एक्स्ट्रा टायम मेरेन बरोच घाम काडलो। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।